प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शेवटमान जावन आसा माकुचो 3रो विसवोर, वोड 31 ते 35 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 31 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजूचे आवय आनी ताचे भाव पावून सोरले आनी भायर रावन ताणें ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलोलो आसलो. आनी पोळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर आसात आनी तुका सोदतात असो ताका निरोप दिलो. म्हजी आवय आनी म्हजे भाव कोण अशें ताणें विचारलें. आनी आपणा भोंवती बसलेल्यांचेर नदर भोंवडावन, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव, देवाची खुशी करतात, तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय, अशें ताणें म्हणलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शेवटमान जें आमी आतांच आयकलां, तातूंत आमी चोत्रायेन आमी नियाळ करीत जाल्यार जेजू आयज आमकां दाखयता कोण जावन आसा ताजे फामिलींतलो लोक. आमी जाणो आंकवार मोरयेन जेजूक जल्म दिलो. तेजे उपरांत आंकवार मोरयेच्या और जुजेच्या संबंदा वरवीं तिका आनीक भुरगीं जालीं. आनी भाव भयणीनो, आयचें शेवटमान आमकां सांगता की मोरी आनी तिचे पूत जेन्ना जेजू प्रवासान करतालो ते येयले थिंचोर जेजूक मेळपाक. भाव भयणीनो, आयकात चोत्रायेन, जेन्ना जेजू देवाचें उतर शिकयतालो, विजमितां कोत्तालो, मिलाग्री कोत्तालो, लोक थिंचोर वजारांनी येतालो जेजूक आयकोपाक. आनी अशें घडटा आयज जें शेवटमान आमी आयकलां, जेजू लोकांक शिकयतालो, थिंचोर खूब लोक आसलो आनी जेजूची आवय आनी ताचे भाव येतात ताका मेळपाक. आनी तुमी आमकां कितें दिसता? जेजू बंद कोत्तलो आपलें प्रवासन. जेजू म्हणटलो, आतां सगळीं तुमी आतां मातशें म्हाका थोडो वेळ दियात, म्हजी आवय येयल्या, म्हजे भाव येयल्यात, म्हाका तांचे कडेन उलोवंक जाय, खूब दिसांनी ते म्हाका मेळटात, म्हाका दिसता म्हजें घरचें कितें जेवण रांदलां, म्हाका खूब दिसांनी ताका ती म्हजी आवय मेळटली. हांव आतां हांव मातसो उसो घेता, तुमी सगळीं घरा वसा, तो मातसो म्हाका थोडो वेळ दियात. तुमकां दिसता जेजून अशें केलें भाव भयणीनो? जेजून अशें करूंक ना. तो देवाचें उतर शिकयतालो कित्याक तो आपल्या बापाची खोशी कोत्तालो. ही वॉज डुईंग द वील ऑफ गॉड. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची खोशी कोत्ता, आमकां आमची आवय, आमचो घोव, आमची बायल, आमची भुरगीं, आमची सोयरीं, आमची शेजारी ही मोदल्यान येवंक शकना. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, आमी आमची चोत्राय सगल्यांचेर दवरता, देवाक आमी कोनशाक दवरता. आनी जेन्ना आमकां वेळ आसता, आमकां खोशी आसता इगोर्जेन वचोन देवा कडेन वचोंक, तेन्ना आमचें देवस्पण कोत्ता, आमी कितें धर्म कोत्ता आनी आमी सजमता आमी क्रिस्तांव म्हणून. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां दाखयता कोण जावन आसा ताजी आवय, कोण जावन आसा ताजे भाव, कोण जावन आसा ताजे फामिलींतली लोक. आनी जेन्ना कोण येता आनी ताका सांगता, म्हणटा तुजी आवय आनी तुजे भाव तुका मेवपाक येयल्यात, तुका सोदतात. त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? म्हजी आवय आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपणा भोंवतणी बसलेल्या नदर भोंवडून तो कितें म्हणटा? ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव, देवाची खोशी करतात, तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. म्हणटच भाव भयणीनो, देवाच्या राजान आमी खरेपणी जेजूचे भाव जावंक जाय, वा जेजूची आवय जावंक जाय, वा जेजूची भयण जावंक जाय, वा जेजूच्या फामिलींतलो लोक जावंक जाय. आमी पयलीं आमच्या जिवितान देवाची खोशी म्हणजे देवाचें उतर पाळूंक आमी आयज करपाक जाय. नातर भाव भयणीनो, आमी आमकांच फटयता. खूब पाटी लोक कितें करता? देवाक जेन्ना तांची फामील येता, भुरगीं येतात, बायल येतात, घोव येतात, आमी सगळें सोडटा आनी तेजे उपरांत आमी आमच्या भुरग्यां फाटल्यान धांवता, आमच्या घोवा फाटल्यान धांवता, आमच्या बायले फाटल्यान धांवता, आमच्या सोयऱ्यां फाटल्यान धांवता. पूण जेजूचे आमी फामिलींतलो लोक जायत जाल्यार आमी भाव भयणीनो खरेपणी आमी जेजू पयलो जागो दिवंक जाय. आनी खूब पाटी
ज्या लोकांक आमी 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 पयलो म्हणजे पयलो जागो दिता जेजूक मागीर दिता तो लोक जावन आसा जो खरेपणी जेजूक वळखना. कित्याक जो कोण जेजूक वळखता, जो कोण एक भावार्थी आसा, तो सदांच कितें म्हणटलो, चलया आमी 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 मागणी करुया, आमी इगोर्जेक वचया, आमी तें उतर आयकोया, वय आमी येयल्या खूब दिसांनी पूण आमी आयकोया. कित्याक आमी आमचो मोग जेजू कडेन आहा. आमी देवाचीं भुरगीं आसा, आमी स्वत मानता. जे तुमी स्वत मानतात आमी स्वत मानता. पूण कितें घडटा म्हज्या भाव भयणीनो, आमी जी म्हणटा आमी स्वत मानता, आमी फटिंगपणां करता, आमी आमकांच फटयता, आमी सोजमता की आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार. पूण जेन्ना सोयरीं दायरीं येतात आमी आमी जेजूक कोनशाक सोडटा आनी आमच्या सोयऱ्यां फाटल्यान धांवता. आनी जेजू म्हणटा असल्या लोकांक हांव म्हज्या फामिलीन मानिना, असल्यांक हांव म्हजो भाव मानिना, असल्यांक हांव भयण मानिना, म्हजी आवय मानिना. कित्याक ती म्हाका दुसरो जागो दितात. आमी खरेपणी जेजूक पयलो जागो दिवपाक गरजेचो. सगळ्यांक सोडून, सगळ्यांक आमच्या जिवितांत सोडून, आमची खोशेची वाट सोडून आमी जेजू फाटल्यान वसोंक एकदम गरजेचें. आनी आयज आमकां शिवर्तमान सांगता, जीं कोण जेजूचेर आपली नदर दवरतात, ताच्या उतरा प्रमाणे चलतात, तीं जावन आसा जेजूची फामील, ती जावन आसा जेजूचे भाव, जेजूची आवय. आयज बाब भयणीनो, आमी फकत आमकांच फटयल्या. आमी समजना की आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी भावार्थी म्हणून, आमी खरेपणी आमी देवाचो मोग कोत्ता म्हणून. पूण जेन्ना परिस्थिती येता, आमी जेजूक पयस दवरता, आमी सोयऱ्या फाटल्यान धांवता. आयज आमी अशें केलां जाल्यार देवाचें बोगसणें मागून, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, बोगसणें मागून आयज जेजूक पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवपाक, आयज थान आमी ताचें उतर आमच्या जिवितांत पयली वच दवरपाक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलोन आमी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत, जेजूक पयलो दवरलो त्या जाग्यार जिवीत, तें जिवीत जिवंक आयज थान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.